हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक लायलो आनी लेबर डिपार्टमेंटांतलो सर्वे जेन्ना म्हाज्या समोर आयलो ताजें जर चित्र पळयत जाल्यार तें विदारक चित्र आसा. कित्याक तर गोंयांत म्हणजे गव्हर्मेंट नोकऱ्यो येतल्यो, हांव तितून ना म्हणना, बींग अ मुख्यमंत्री म्हणून गव्हर्मेंट नोकऱ्यो निश्चितच येतल्यो आनी जानेवारीच्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो एडवर्टायज जातल्यो. मोर दॅन 5,000 जॉब जे आसा हे जानेवारी फेब्रुवारी 2 म्हयन्या भितर एडवर्टायजूय जावपाचे आसा. आपल्या बळाचेर बऱ्याच जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्योय बी, तितून ना म्हणना. पण एक गजाल हांव मुद्दाम आनी प्रामुख्यान सांगता, सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूं शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. 15 लाखाच्या ह्या गोंयांत जवळपास आतांच जर आमी पळयत जाल्यार मोर दॅन 60,000 एम्प्लॉईज हे परमनंट आसात. मोर दॅन 10,000 एम्प्लॉईज हे आत्तां कॉन्ट्रॅक्टाचेर सरकारा कडेन काम करतात. म्हणजे खंय तरी डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. ताज्या भायर आनी 10,000 भुरगे जे आसा हे खंय तरी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले आसात. अशा पद्दतीन जवळपास 70,000 सुमार आतांच एम्प्लॉयमेंट जी आसा ही सरकारा कडेन आसा. आनी सरकार कितल्या जाणांक तरी नोकऱ्यो दिवपाक शकतले. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम रिटायर्ड आनी बाकीचे जर सगळे पळयत जाल्यार अजून एक 5 ते 6,000 फुडल्या 1-2-2.5 वर्सांच्या भितर सरकार एम्प्लॉय करूंक शकतले. बट हे चित्र बदलपा खातीर म्हाका दिसता कितलेशेच इंडस्ट्रियलिस्ट तेय फुडें येत आसा. आमी थोडेशे म्हणजे अपग्रेडेशन ऑफ द स्कील हे जर केलें जाल्यार निश्चितच आमकां जो बदल दिसपाक जाय तो दिसतलो. बट